मंत्र्याक ह्या मंत्र्याक मनोहरलाल खट्टर मिस्टर मनोहरलाल खट्टर हाका एक लेटर बरोवपाक की तुवें सांगला ती फटींगपणां लोकसभेन काय म्हणून काय हो मिनिस्टर हांगा पॉवर मिनिस्टर सांगता ती फटींगपणां कोण सांगता फटींगपणां आमकां खबर आसा की लोकसभा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस जे कितें सांगता ते चुकीचें आसूंक शकना अदरवायज देर बी अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आनी हो भायर खंय सांगता प्रिपेड पोस्टपेड प्रिपेड ही फटींगपणां सो ही फटींगपणां मातशें बंद करात आनी जांकां नाका स्मार्ट मिटर तांच्या घरांनी तुम्ही स्मार्ट मीटर घालूं नाका. एकदा ताणें एक ऑर्डर काढली की ब्रिंग युअर मीटर आउटसाइड द हाऊस म्हणून भितर आसाच्या भायर घाल. सी ही मांडणी आशिल्ली की भायर घातल्या उपरांत हे डीजी स्मार्टाचे जे येता ताका म्हणजे फटाफट ते मीटर चेंज करून मेकळें जावपाक ही सवलत मेळची म्हणून ताणें लोकांक परत फटयले. लोकांक जबरदस्ती करून मीटर भितर आशिल्ले ते भायर घाल म्हटले. आमी क्वेश्चन केलें आमी कोणेच भायर हाडूंक ना मीटर. म्हजो स्वताचो मीटर भितर आसा कित्याक भायर हाडपाचो. अरे मीटर रिडर येता घेऊन वयता आणि इतली वर्सां आता हे मीटर रिडर काम करतात. लास्ट म्हणटा ते दिस इज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट क्रायसिस. ह्या गव्हर्नमेंटाक एक तर एम्प्लॉयमेंट दिवपाक कळना आणि आसा ते स्मार्ट मीटर हे सॉरी आसा ते रिडर मीटर रिडर हेंचे कितें जातलें ते कोणूच सांगना. आता आमी उलयता म्हणून म्हजे कडेन पयर 4 मीटर रिडर आयले. 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा डिपार्टमेंटान आनी आतां जर तांकां काडले ते वचपाचे खंय ताणें. तेंची लग्नाची वय बी गेली म्हणजे तांचो फुडारच तुमी वगडायलो म्हणून हांव परत लोकांक सांगता ह्या मनशांक एक सुद्दां वोट दिनाका. ते प्रिपेड म्हणल्यार पयले तुवें पयशे भरपाक जाय आनी मागीर तुजी इलेक्ट्रिसिटी यूज जावपाक जाय. सो इलेक्ट्रिसिकल इंजिनियर जे सांगता ते करेक्ट आसा. देर इज नो प्रोविजन ह्या सॉफ्टवेरान ते प्रोविजन ना आनी हाडले ते मीटर सगळे प्रिपेड. पयलीं पयशे भरपाचे आनी मागीर तुमी इलेक्ट्रिसिटी यूज करपाची. प्रिपेड अमाउंट सोंपलो तुमची लायट गेली कट जाली. तुम्ही स्टडी करता तुम्ही रातचे कितें इमर्जन्सी सिच्युएशन आसा जाल्यार ते सुद्दां फेस करूंक शकचे ना. दिस इज द डेंजर आनी लास्ट फायनल म्हणटा ते सगळ्या राज्यांनी हाका विरोध आसा. ऑल बीजेपी रूल्ड स्टेट्स गुजरात धर उत्तराखंड धर उत्तर प्रदेश धर बिहार धर जम्मू काश्मीर धर सगळे कडेन मध्य प्रदेश सगळे कडेन भोपालाक पयर आनी एक व्हडलो इन्सिडेंट जाल्लो सगळे कडेन लोक अपोज करतात. दॅट इज वाय हे पळय हे ताणें पळय केला दिस वॉज नेसेसरी टू स्टेट इन द लोकसभा बिकॉज दीस इज द पोझिशन इन लॉ. आनी हे पळय ते नोटिसी काडून लोकांक भिवयता पळय हे गोंयांत दीस इज नॉट द पोझिशन इन लॉ. दीस इज द पोझिशन इन लॉ. आम्ही आरटीआयचेर एक क्वेश्चन विचारलेलो. कायंडली गिव मी अ कॉपी ऑफ अ नोटीस एडवाइस delivered to domestic commercial consumers informing them in advance about the replacement of their meter with smart meter. So copy of a letter are enclosed ఉంటారు. కానీ the letter दिला copy ही एक letter दिला to the secretary president installation of smart meter in your society. The society presidentaची लेटर तो आमकां सांगता कॉपी टू कंज्युमराक धाडल्या इंडिविज्युअल दी म्हटल्यार तो ही टू द सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सांगता विच इज इश्यूड टू द सोसायटी ऑफ द ड्युटीज. नाव द प्रॅक्टिस ऑफ इश्यूइंग नोटीस टू हाऊसिंग सोसायटी इज फंडामेंटली रॉंग बिकॉज हाऊसिंग सोसायटी इज नॉट अ कंज्युमर विदिन द मिनिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. अ कंज्युमर हैज टू बी addressed or served notice under section 171 of electricity act and not this vague notice. कोणाकूय कितेंय बरोवन धाडलें. सेकंड ताका आमी विचारलेले तुमचे सर्क्युलर कोणाक आयलो तो म्हाका धाडटा तूं हुमसोएवर तुमी कन्सर्न. कितें काय अकाउंटेबिलिटी ना. कोणय कितें सायन मारता कोण एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर नाव ना ताजें एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर इलेक्ट्रिक डिव्हिजन 1 पेंजीम त्याचे सायन मारले ताणी. दिस टायप ऑफ वेग थिंग्स. आणि तूं जेन्ना आमकां सांगता जेन्ना तुजे कडेन डीजी स्मार्ट लिंक कोण तो तुमचो एजन्सी आहा तुमी म्हणटात आमकां खबर ना ताका तुमी वर्क ऑर्डर दिली तुमचे कडेन कॉपीच ना म्हणजे द ऑफिस इज नॉट हॅव्हिंग द कॉपी ऑफ दीस वर्क ऑर्डर. देन हू आर दीस पीपल हू आर गोइंग टू एंटर इन आवर हाऊसेस and take our remove our meters and replace with the new meters? We will file a FIR of robbery and theft. तुम्ही जेन्ना यत्ना कोणी आज जाल्यार आमकां तुमी वर्क ऑर्डर दाखोवपाक जाय बाबा वी आर रिप्रेझेंटिंग द गोवा गव्हर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गोवा गव्हर्नमेंट. इन द एब्सन्स ऑफ दिस and you don't have any records in your office which you have replied with your own RTI reply to us, then what the nuisance is going on? Are you all taking goals for a ride?